हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चॅनल. सो चोय आतां हांवें व्लॉग स्टार्ट केला. आमी भायर गेलो न्ही, हांव आनी मिसीस आनी बेबी. कित्याक तेगे बेबीगे ट्युशनाक उलोवपाक तेका आमी आतां ट्युशनाक घालपाक गेला आनी ते फालसान वयतले. आतां फर्स्ट आसान तेगे आमी घाराको गेलोले बायलेन. आतां ते सेकेंडा पडलां, सो तेंय बी वचपा रेडी आहा. आनी चोया केश कोन सगळें कितें जाता तें मागीर तुमकां हांव दाखयतां गेले म्हणटच आनी सगळें जालें म्हणटच. आनी सकाळी सान हांव खंय भायर सरलो ना, घरा कडेन आसलोलो आनी मातसो रेस्ट गेले न्हिदलो. कित्याक सकाळीं मातसो बेगीन उठ्ठाय आमी तांकां ब्रेकफास्ट बी करपाक. मागीर जेम येता, न्हिदलो तो थिंगा उरलो. सकाळीं मातसो पावस येयलोलो, आज बरो वेदर जालो, पावस ना, ताका लागून चिंतिल्लें भायर वचून स्टार्ट करुया आमी व्लॉग. आनी ह्या विडियोन हांव तुमकां वेलंकनी दाखयतलो. आतां मुगे काजनां ती वेलंकन गेलो हाय, काजन भाव ती सगळीं गेलें आनी तेंचेर म्हाका थोडे क्लिप्स सेंड केलो हाय, ते हांव तुमकां सांगता, शेअर कोत्ता. हे फर्स्ट आतां आनी तेजे उपरांत मागीर तुमकां मेळटा. सो आतां फर्स्ट वेलंकनी क्लिप्स आहाय ते थोडे एन्जॉय कराय आनी कितें आहा तें म्हाका मागीर कमेंट्स कराय. आनी हिंगाचो व्यू चोय काय बरो आहा आनी बरें दिसता. तेन्ना हांव पासून गेलो तेन्ना जायत बरें फील जाता सारकें. बरें पीस ऑफ मायंड, शांती, हिंगा लोक आनी काय बरो नेचर आनी बाकी. आनी 8 दिसां बी रावपाक वयता जाल्यार बरें चोय काय बरें. आनी थिंग रुमूय बी डिफरंट रेटीन रूम मेळटाय जायते. क्लोज टू चर्च जावं मातसो पयस फाटल्यान थिंग बिचूय आहा आनी जायते आहा थिंग चोवपाक. म्युजियम आहा, जायते आहा थिंगा थंयचे ऑटो रिक्षा आनी कितें. सो गोवा टू वेलंकनी जी ट्रेन वयता तेजी फूल इन्फॉर्मेशन हांव थंय सायडीक घालता. तुमी पॉज करून मागीर रीड कराय. आनी इवनिंग टायमाचो काय बरें दिसता. बरें जायते लोक आहा आनी सगळीं आपल्या प्रेयरा येता आनी कितें येताय जावं हिंगसानचो ते दिम्यांनी वयताय. हिंगा एक पाटी आमी गेलोले दिम्यांनी वेलंकन सायबीन मागीर. आतां बरें दिसता कित्याक आतां वेदर ते भशेन आनी तो सगळो. सो चोय कितें म्हणटा तें ती शीप तेगे बरो हें केलो आहा तेंच्यांनी. कित्याक आनी एक पाटी हांवें चोयलोलो तो म्युजियम आहा थिंगा ऑपोजीट, चर्ची ऑपोजीट. थिंग एक बरो तेंच्यांनी हें केला एक आनी हे प्लेसीचें इन्फॉर्मेशन हांवें चोय सगळें सायडीक घायलो आहा. तुमी पॉज करून रीड करपाक शकताय. पूण जेदोन हांव गेलो तेन्ना म्हाका ही प्लेस मिस जालोली. आतां जरी गेलो जाल्यार डेफिनेटली ते प्लेसीर म्हाका विजीट करपा जाय. पूण जें कितें म्हाका धाडलां तें हांवें तुमचें सांगता आनी सगळें शेअर केलां. आनी क्वायट अ लवली प्लेस, ब्युटिफूल. सगळी ग्रिनरी, स्टॅच्यू जावं सगळें बरें आहा चोय काय बरें सरावंडींग. वेलंकनी जो क्लोज एअरपोर्ट आहा तेजें बी इन्फॉर्मेशन हांव घालता. तुमी पॉज करून रीड कराय. सो हे चोय सो आय होप सो हे क्लिप्स तुमकां लायक जातो म्हूण. आनी हांवूय फाटीं मागीर बरी वेलंकनी गेलोलो, तो विडियो हांव ऑलरेडी अपलोड केलो. तुमकां जाय जाल्यार तो वॉच कराय. आनी नासीक वचपाचो आमगे प्लॅन कॅन्सील जालो. नाजाल्यार माय बरी आमी वचपा आसलोली कित्याक माय बिजी उरली आनी मागीर आमी गेले ना. वयताय जाल्यार माय बरी वयताय खूंय तरी. आनी एक पाटी मुगे आतां व्लॉग्स कांय तुमकां दाखोवपाक मेळना चड. हांव कितें जाल्यार सांगता. आय एम व्हेरी सॉरी गायज, पूण म्हाका मातसो सजमोन घे. भायर गेल्यार तुमकां खंयचें हें कोत्ता, घरा कडलो मातसो हें जाता. म्हाका एकट्याकूय विडियो करपा पडटाय. एक टायम बायल भुरगीं येताय, एक टायम येयनाय, मातसो ती बिजी आसताय. मागीर म्हाकाय तेंगे मूड ऑफ करपाक बरें दिसना. अशें करून जाता. पूण हांव सजमोन घेता, तुमी बी म्हाका सजमोतू म्हूण. आनी आतां चलया घराको या चोया कितें कोत्ता ती बायल. कित्याक आतां कोडी बडी करपा जाय आनी फाल्यां मागीर ATMान वयता आमी. आज या म्हणलो ताका बायले, पूण तें मातसो बिजी आसलें आनी फाल्यां वयतली अशें करून. बेबी आतां तें सगळो हेडटा आनी हिंग सगळो हेडचोय पातयलो आहा अक्को, तो आतां भरपा जाय. आनी मिसीस आहा ती कजनांगे थिंग सायडी आहा. आतां म्हाका थोडी आयदन धुवपा जाय आनी कांय काम ना. आनी बायले कोडी करपा उरलो आहा. लायट बेट काळोख जाला चोय. सो थोडीच फाटलें आयदन आहा.
धुवपाचें कित्याक बायल न्ही सगळें कुकींग करता आनी हांव आयदनां आहा ती सगळीं धुवन काडटा आनी चोय 2 आयदनां आहाय धुवपाचीं बाकी आयदनां सगळीं धुवन हिंगा दवरल्याय चोय हिंगा वॉशिंग मशीन आनी आयज वचोय सिलिंडर घेयला नेला आतां सिलिंडरूय म्हारग जालो आहा आनी कितें आहा तें चोय तुमकां दाखयलां हांव केन्ना म्हाका लज दिसना तुमकां कितें शॅर करपा जावं तुमकां दाखोवपा केसलें किचन जावं कितें जावं तें घर आमकां व्हडली लग्जरी नाका दाखयता थोडी चिंत्ताय आवय आमगे बरें डिसंट आसपा लागलें दाखयता जाल्यार ना कांय ना थोडो लोक चोय फुटपाथेर न्हिदताय आफ्रिका लोकांक घर नाय प्रॉपर लायट ना हिंग पासून जायत जाण लोकांक घर पासून नाय पूण आमगे नशीब आमकां घर आहा सगळें आहा बरी भलायकी सगळें आहा आनी ताका लागून आमी हॅप्पी आसपा जाय आमकां सगळें आहा म्हणून आनी जेदो हांवें यूट्यूब स्टार्ट केलेलो तेदो पासून म्हाका जायत जाण आसतालीं फॅमिली मेंबर आसताले सगळें आसतालें आनी आतांय जायत जाण आसताय ना म्हणून पूण हांव लजलो ना आवय हो आनी कितें कोत्ता यूट्यूबार हो विडियो कोत्ता मागीर हांव जेदो गोंया येयलो न्ही तेदो पासून म्हाका डायरेक्ट तोंडार म्हणलां हांव तूं फॅमिली इलोजियन घालता हें कोन्नाका नाका हें स्टॉप कर पूण हांव केन्ना हांव मुगे दाखयता मुगे घराचें मुगे फॅमिली मुगे बायल भुरगीं लॉस जाता कितें जाता आमी सोन घेतली पूण दुसरें कितें दुसरो न्ही जस्ट रावलो आहा तुका डावन घालपा तुका सकयल उडोवपा जर तर तूं तुगे बरो सक्सेस सोडटा न्ही तूं लायफान बरो वयत सोडटा जो तूं बोटीर गेला तूं लंडन गेला तूं आनी गल्फान गेला जाल्यार तुवें घर काडलें आवय हेका बरें जालें लोक न्ही तुका रावलो आहा सकयल उडोवपाक इतलीं कामां आनी कोणानी काम धंदे कांय नाय चित्ता आवय तेगे केश कोन वाटलें हेंच म्हाका कितू जाणें आजुनूय न्ही जेलस जाता आजुनूय हांव विडियो कोत्तां एश तेश दाखयता फेस टू फेस पासून डील जालो आहा अशें करून फेस टू फेस पासून डील जाला तूं एश कोन करनाका एश कोन नांव काडनाका जायत फेस जालो आहा पूण हांवें आजुनूय यूट्यूबार शॅर केलें ना कितें कितें फाटल्यान जालो आहा तें पूण कितें आहा तें तुमकां हांवें दाखयलें मुगे सिंपल लायफ डेली लायफ आनी कितें आहा तें दाखयचें भायर गेल्या आतां मातसो एक एक टायम विडियो मातसो हें जाता कितें हांव शॅर कोत्ता कितें इम्पोर्टंट आहलें पूण आजून हांव लजलो ना चोय हुंय सांग कितें आहा तें सगळें तुमचे सांगातान शॅर केलां हॉनेस्टी आनी सदां म्हाका हे भशेन रावपा जाय तुमगे सांगातान ओके भिरांत ना कांय प्रॉब्लम ना पूण आमी हें कोत्ताय आमी आमगेली वाट लायताय ओके आमी जें डिसिजन घेयलां कितें करपा जाल्यार करपा जाय हांवें चोय मुगे डिसिजन घेयलेलें एक विडियो कोत्तो म्हूण आनी दाखयतो म्हूण कितें तरी लायफ हांवें पयलीं स्टार्ट केलो तेन्ना भायलें एश कोन्न कितें दाखयतो म्हूण एक्सप्लोर कोत्तो म्हूण पूण पयलीं हांव भायलें दाखयतो तेन्ना कुयट आहलो तेन्ना गोंया येयलो हांवें मागीर तुमकां फॅमिली इंट्रोड्यूस केली मागीर सगळें हें मिक्सअप जालें फॅमिली बॅक टू बॅक फॅमिलीक दाखयल्यार सगळे ब्लॉग्स हें जाला खंयचे सगळें मिक्स जालां भायलें दाखयता फॅमिली दाखयता तेश कोन जालो पूण कसलें डिसिजन न्ही आमी घेतो जाल्यार मेन न्ही कोणा शॅर करपा न्ही फर्स्ट शॅर केल्यार तें मागीर सगळें वाट लागता अंटील तुगे जॉब जायसर कोणा शॅर करूं नाका कांय करूं नाका पयलीं तें तुगे काम जावन दिया आनी मागीर हें जावन दिया कित्याक मनशागे जो सक्सेस जाता न्ही तेजेर दुसऱ्या ऑपोजीट मनशाक जेलसी जाता हय तेश कोन्न चड करून सगळ्यांकूच जाता आयज काल संवसार तेश को आहा एकमेकागे वाट लावपा हें जालो आहा ओके हांव हॉनेस्टी तुमकां एक मुगे काळजान सांगलां आनी दोळ्यांनी सगळें एक्सपिरियन्स केलां हें सगळें फेस केलां हें जें कितलें आनी आजून फेस कोत्ता चॅलेंजीस जायते पूण भिवपा न्ही होप दवरपाचो आनी लायफान मुखार सोडपाचें ओके दुसऱ्यांगे घेवन बसपा न्ही पास्ट तें पास्ट कितें जालें तें पूण प्रेजेंट आयचो दीस आमकां मेळ्ळा आयच्या दिसा कितें जाता तें चोवपाचें ओके इतलें आहा बाकी आतां कितें काम आहा तें कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां सो आतां कितें काम करपा ती सगळी कोण काडली आयदन डोयली सान्नी मारली आनी आतां जस्ट न्हांवपाचें उरलां आनी आयचो विडियो मातसो डिफरंट जालो शॉर्ट एंड सिंपल जालो कित्याक आयज चड म्हाका कांय दाखोवपा मेळ्ळो ना म्हणून मुगे फॅमिली येयला व्हेरी सॉरी फ्रेंड्स मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान थँक्यू फॉर वॉचिंग आनी चॅनल न्यू हाय चॅनल सबस्क्रायब कराय शेअर कराय आनी बाय बाय फ्रेंड्स टेक केअर आय लव यू फ्रेंड्स